एवरीथिंग सगळे केल्ले आसा, पण आमचे ढोल तांच्या कडेन आसा आनी स्टील दे आर युजींग अवर नेम. आनी तेंच्यांनी पयलीं अशें सांगलें की आमी जगदम म्हणून. जगदम हो कन्सेप्ट मेन देवदत्तानूच चालू केल्लो. सो जगदम वील बी ऑलवेज देवदत्त. सो थंयसरल्यान न्ही म्हजी वाटचाल चड स्ट्रॉंग चालू जाली त्या गोश्टींतल्यान. देवदत्तान म्हणलें चल सोड पद्मजा, नाका आतां. बरो खूब केलें. तांच्यांनी आमची नांवां घाण करपाक स्टार्ट केली आनी स्वता हांव बायल न्ही, सो म्हाजें करपाक खूब इजी म्हाज्या खातीर. तांकां दिसलें की हांव व्हरतलें म्हणून. देवदत्ताक ऑलमोस्ट तांच्यांनी केल्लोच डिसअपॉयंटेड. सो आय सेड ना देवदत्त, ऑलरेडी केलें तुवें करून दाखयलें न्ही हें, आतां खंयसरूच सोडपाचें ना. आमी फोंड्या आयलीं, म्हणजे थंयसर आमी फोंड्याच रावता. फोंड्या आयलीं, परत ढोल हाडले पुण्याच्यान. तो खूब प्रॉब्लमाचो डेज आशिल्ले आमच्या खातीर. परत ढोल हाडले, 31 ढोल हाडले आनी नवी भुरगीं घेवन स्टार्ट केलें. देन अगेन तांकां प्रॉब्लम स्टार्ट जालो. सगळे प्रॉब्लम्स अजून सुद्दां म्हाका खूब आयकपाक मेळटा. जेन्ना म्हाजी न्यूज जाता तेज्या मागीर तांचे सगळे कमेंट्स आसता, जावं कितें म्हजो इंटरव्यू जालो की कमेंट्स आसता. इवन रस्त्यार पास जातना सुद्दां ते म्हाका कमेंट्स करता आनी एवरीथींग इज गिवन इन कंप्लेन रिटर्न. बट स्टील तांकां तें कळना ते कितें करता तें. बट हांवें एक्शन अजून पर्यंत कित्याक इतकी स्ट्रिक्टली घेवनाशिल्ली. फर्स्ट आय वॉन्टेड टू प्रूव हू इज जगदम आनी हू इज पद्मजा, जावं जगदम कोणाचें हें सगळें म्हाका पयलीं प्रूव करपाचें आशिल्लें. आनी आफ्टर दॅट कोर्ट केसीस ऑर लिगल प्रोसिजर. आमी जेन्ना म्हणटात की खंयची बायल किंवा खंयचो मनीस जेन्ना कितें तरी वेगळें करपाक वतात, संकटां तांकां फेस करची पडटा. आनी अशेंच संकटां भरपूरशीं जी पद्मजान फेस केल्ली आसा, आज जी नामना ताणें केला, पण ताजो हो प्रवास हो आमी फुडें जाणून घेतली. तोपर्यंत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. बाबतींत गोंयांत सुरवात केल्या ताकाय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. अशाच पद्दतीच्यो गोंय राज्यांतल्यो वेगवेगळ्यो बातम्यो सदांच दाखयत शुभेच्छा, गुड विशेस, वेल विशेस गोमंतक टीव्हीक ऑन द ओकेजन ऑफ 60th एनिवर्सरी. सो हांव इतलीं वर्सां आमचे गोंयचे पासत हें कार्य केलें टू ब्रिंग अपलिफ्ट द पीपल इन द स्टेट ऑफ गोवा. आय विश देम ऑल द बेस्ट. आनी हेजे मुखारी हें बरें कार्य आसा तें करचें आनी आमकां गोंयकारां पासत बरें जावचें म्हूण माय गुड विशेस टू गोमंतक. म्हाका अपेक्षा आसा की गोमंतक टीव्हीन गोंयकारां पासत आमचे पासत बरें काम करचें, लोकांक इश्यूज हायलायट करचे. जे परी आमगे लोकांले बारीक जे लोक आसा, चड करून आमच्या केपें मतदारसंघांत हे जे लोक बारीकचे ग्रामीण भागांतल्यान लोक आसा तांचें बरें जावचें, इश्यूज हायलायट जावचे आनी ते परी सेवा जावची. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार. आमची भासाभास चल्ल्या, आमची सोयरी आसा आमच्या बरोबर पद्मजा आनी ताजो प्रवास, ताजो सक्सेस स्टोरी आमी आयकून घेता. पद्मजा, म्हाका सांग की जेन्ना तुमी हे प्रॅक्टीस करता, हे सगळे एक्सपर्ट जावपाक तुमकां सुमार कितले दीस लागता? दीस एक्चुली जेका म्युजिकाची आवड आसा जावं इंट्रस्ट आसा ताका चड दीस लागना आमचे म्युजीक बिट्स घेवपा खातीर. बट मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां प्रॅक्टिसेचो जाता, म्हणजे जातालो हेज्या पयलीं चड. कारण खंयी मातशे थोडे दीस वाजयले न्ही, थोडे दीस सगळ्यांक बरें दिसता. बट आफ्टर दॅट सगळ्यांक वाज येवपाक लागता आवाजाचो आनी कटकट जावपाक लागता. सो आमकां एका जाग्याल्यान दुसऱ्या जाग्यार तिसरे अशें आमकां आज पर्यंत फिरत रावचें पडलां. सो खूब हॅक्टीक जाताली. ताका लागून भुरगीं चड येवपाक प्रॉब्लम जातालो, कारण आमकां फिक्स प्लेस नाशिल्ली प्रॅक्टिसेक. देन आमी कितें केलें, आतां एक रिक्षा घेतली आनी आमी तातूंत ढोल घालता आनी आमी फिरत आसता. म्हणजे एका प्लेसी वयल्यान दुसऱ्या प्लेसीर हांगासर आवाज जावपा लागलो, देन वी शिफ्ट ऑन अनदर प्लेस. सो अशें करून आमची प्रॅक्टीस चालू आसा. म्हणजे तुज्या ह्या हितून म्हणटा तशें तुका हो एक मेजर प्रॉब्लम, म्हणजे प्रॅक्टीस करपाकूय जाय जाल्यार तुका लोकांक डिस्टर्बन्स जाता. हय, लोकांक डिस्टर्ब जाता, कारण लोकांक त्रास जाता थोड्यांक, जेंकां नाका तांकां. मेन म्हणल्यार एक बायल मनीस फुडें सरिल्ली चडशा लोकांक नाकात आसता न्ही.
सो तसो खूब प्रॉब्लम जाता. देन आमी ताजेरूच सोल्युशन काडलें आतां सद्या. आमी एक टेम्पो घेतली आनी ताज्या थ्रू आमी डिफरंट प्लेसीचेर वचून प्रॅक्टीस करतात. ओके. तू म्हणटा की तुका एक बायल मनीस म्हणून प्रॉब्लम्सूय जाता, पण एक बायल मनीस म्हणून तुका गव्हर्मेंटा कडल्यान म्हण किंवा खंयच्या इन्स्टिट्यूशना खंयच्या NGOन तुका हेल्प केला ह्या सगळ्या प्रवासान तुज्या? ॲक्च्युली तशें तरी कांय जावं ना अजून पर्यंत. आमी घातिल्ले गव्हर्मेंट फंडा खातीर, अजून आमचे पास जावंक ना. बट स्टील आमकां मेन म्हणल्यार CMाचो मातसो सपोर्ट आसा, कारण ते आमकां प्रोग्राम्स आनी हे ते ताका आपयता. इवन PM मोदी आयिल्ले जावं अमित शाह आयिल्ले. जितके शोज जशे जाले न्ही ते सगळ्या शोवांक तांणी आमकांच इनवायट केले वाजोवपाक आनी आमी स्वेरींग सेरेमनीकूय वाजयतात मंडे. ओके, व्हेरी हय, तो तांचो सपोर्ट सदांच आसा. ही इज सपोर्टिव्ह एक्चुली. जेन्ना हो प्रवास तूं आतां हे करता, सगळो प्रवास तुवें एक आसुन नामना केला, इतलें स्ट्रगल केला लायफान, पण खंय तरी एक अचिवमेंट अशें तुवें आतां केला, सगळे लोक तुका वळखतात. पण ह्या हितून तुजो सगळ्यांत व्हडलो सपोर्ट कोण आसा? व्हडलो सपोर्ट म्हणल्यार ऑब्वियसली माय हजबंड देवदत्त नायक. मेन म्हणल्यार ताका हें सगळें करपाची गरजच नाशिल्ली. ही इज वेल टू डू. तो गव्हर्मेंट सर्वंट. ही इज अ कॉपरेटीव ऑफिसर. पण ताका कलेच्या वतीन आवड आशिल्ली सामकी. इवन जेन्ना शिगम्यांक तो नाचपाक वतालो, तो पणजेच्यान कामांक साकून येवन 7 हांगा पावप. आफ्टर दॅट ताणें प्रॅक्टिसेक वचप, शिगम्याच्या प्रॅक्टिसेक, देन नाचप. सो ताका खूबच उमेद आसा आर्टाच्या बद्दल असल्या सगळ्या गोश्टींनी. सो ही इज अ बिगस्ट सपोर्ट. तांणी जर सांगून आशिल्लें चल वाजय म्हणून ढोल, जाल्यार आय डोंट थिंक सो म्हाका आनी खंयच्यानूच सपोर्ट नाशिल्लो फ्रॉम माय फॅमिली एटलिस्ट. जशें आमी म्हणटात की खंयच्याय सक्सेसफूल दादल्या फाटल्यान एका बायलेचो हात आसा. सो हांगासरल्या ह्या सक्सेसफूल बायले फाटल्यान तिच्याच घोवाचो एका दादल्याचो हात आसा. आनी म्हाका दिसता खूब जाणां अशे आसतले जांचे खातीर आमची पद्मजा हो एक देख आसा, सगळ्यां खातीर इन्स्पिरेशन आसा. पद्मजा, जेन्ना आमी म्हणटात की बायल आज खूब क्षेत्रांनी फुडें सरल्या, पण तूं जशें म्हणटा की तुका एक बायल आशिल्ल्या कारणान खुबशे लोकां कडल्यान टिका आयकुपाक मेळ्ळी. पण तूं जेन्ना स्ट्रॉंग रावलें तेन्ना तुजो स्ट्रॉंग रावपाचें तुजे फाटल्यान कितें हें आशिल्लें, म्हणजे तुजो ध्येय कितें आशिल्लो? कशें तूं इतलें स्ट्रॉंग रावलें किंवा तुवें हें सगळें ओवरकम कशें केलें? स्ट्रॉंग म्हणल्यार म्हाका हें स्टार्ट जावचे पयलीं खबर नाशिल्लें की हांव इतकें फेस करपाक शकता, जावं म्हज्यान इतकें कॅलिबर आसा म्हणून. हें सगळें फेस करूनय स्वताक प्रूव करून दाखोवपाची, सगळ्या टिकांक फेस करूनय बी स्वता खातीर म्हणजे कितें तरी नांव करून दाखोवपाचें म्हाकाय खबर नाशिल्लें. जेन्ना फर्स्ट टायम ढोल उबारिल्लो तेन्ना अशेंच देवदत्तान सांगलें चल वाजय म्हणून उबारिल्लो. बट जेन्ना जें चालू जालें, जेन्ना म्हजो फर्स्ट ट्वीट जालो, जो म्हजी न्यूज जाली, तेन्ना म्हाका कळपाक लागलें की अरे हां, कितें तरी आसा म्हज्यान, जावं कितें तरी हांवें नवें केलां, जावं वेगळें केलां. सो तें मेन आशिल्लें म्हाका प्रोत्साहन दिवपा खातीर. आनी जेन्ना इतके प्रॉब्लम्स जाले, इतक्यो टिका जाल्यो म्हजेर, सगळें जालें, बट देन हांवें एकूच चिंतलें अरे हांव कितें करता, हांव वायट काय करना न्ही, हांव णववारीन ढोल वाजयता. सो म्हाजें हें ट्रेडिशन मेन म्हणल्यार हें ट्रेडिशन हांव घेवन फुडें चल्लां, फुडें वता. लोकांनी म्हणलें पुणेरी ढोल, बट पुणेरी ढोल ही फक्त टिका आशिल्ली. अशें नाशिल्लें की तूं गोंयचें वाद्य वाजयना. खुबशीं बायलां चलयां आमची गोंयचीं वाद्यां वाजयता, पूण तांकांय कोणी प्रोत्साहन दिलेंच ना केन्ना. सो जेन्ना जेन्ना तो टप्पो आयलो, जेन्ना आमचे प्रॉब्लम्स जाले मडकयच्या, आफ्टर दॅट खबर ना म्हाका खंयच्यान ती इतकी स्ट्रेंथ आयली जावं कितें जालें तें. बट आय स्टूड स्ट्रॉंगली आनी आय टोल्ड देवदत्त की ना देवदत्त, पुरो करपाकच जाय आतां आनी आतां प्रूव करपाक जाय, कळ्ळें न्ही. आनी तें जें स्टार्ट जालें न्ही फोंडेच्यान परत, तें म्हज्या खातीर खूब बेस्ट फेज आशिल्ली. आतां जेन्ना हांव तें याद करता न्ही, तें कितें तें फेज आशिल्ली, म्हाका खूब बरें दिसता की हांव कितें तरी इतकें बरें करूं शकलें, कारण त्याच गोश्टी खातीर म्हाका डबल स्ट्रेंथ मेळ्ळी त्या गोश्टीची. ना, म्हाका करपाक जाय, म्हाका कितें तरी वेगळें करपाक जाय. आनी जेन्ना आजून सुद्दां एक टिका म्हजेर येता न्ही, तेन्ना म्हाकाय वायट दिसता. नॉर्मल बायलां भशेन म्हाकाय इमोशनली, हांवूय इमोशनल आसा, म्हाकाय बी वायट दिसता, इमोशनली मातशें लागता, हर्ट जाता. बट विदीन 2 मिनिट्स हांव ओके जाता, नॉर्मल जाता आनी आय गीव माय 200%. सो तो टिका करणारो मनीस आसता तोच थंयसर ओगी पडटा. आनी म्हाका आनीक वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी करपाक फुडें म्हाका आनीक हें मेळटा, कितें म्हणल्यार म्हाका वाटो मेळत रावतात. आज पर्यंत कितें अचिवमेंट्स तुका मेळ्ळा, म्हणजे दुसऱ्या खंयच्या तरी संस्थांनी तुका फेलिसिटेट केला किंवा एवॉर्ड्स म्हणा, कितें अचिवमेंट? सत्कार म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार म्हजो सत्कार जाल्लो तो म्हापसा, शिवसेना तांच्यांनी केल्लो. आनी देन मया एक केल्लो. मागीर खूब कडेन अशें जाल्यात सत्कार. म्हणल्यार म्हाका आतां लक्षांत म्हणजे सांगपाकूय
आय कांट कावंट म्हणटा तशें. खूब कडेन म्हजे सत्कार जाल्या, जावं एक बायल मनीस फुडें सरल्या म्हणून खूब जाणांनी प्रोत्साहन दिलां, शाल नाल दिवन सत्कार केला. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा सदांच की तांच्यांनी म्हाका चड आनी प्रोत्साहन दिलें की हांव कितें तरी बरें करता म्हणून. सगळ्यांना पद्मजा एक स्ट्रॉंग वुमन म्हणून खबर आसा. येदो व्हडलो ढोल घेवन ते वाजयता, सो ताका लागून ऑब्वियसली स्ट्रॉंग. आनी तशेंच आमकां कळ्ळें की फक्त बॉडी वायज किंवा ताकद वायज स्ट्रॉंग ना, पण ते मेंटली तितले स्ट्रॉंग आसा. पण जेन्ना तुका फ्री टायम मेळटा तेन्ना तूं कितें करपाक आवडटा? फ्री टायम मेळटा तेन्ना म्हाका करपाक आवडटा म्हणल्यार मेन म्हणल्यार म्हाका फ्री टायम मेळत ना सद्या. कंटिन्युअसली वी हॅव शोज आनी नाचता तेन्ना आमची प्रॅक्टीस चालू आसता सांजची. आफ्टर दॅट सगळे हावज होल्ड वर्क, सो यू कॅन इमॅजीन आफ्टर मॅरेज ते सगळे आसताच. सो तरी आसतना म्हाका कितें फ्री टायम आसत जाल्यार आय लायक टू डू एक्टींग. एक्टींग करपाक आवडटा? हय, कारण हांव एक्टींग करताले. हय, 1-2-3 हांवें मुविजांनी केल्या शॉर्ट रोल्स. पद्मजा तुजें स्वप्न कितें आसा फुडारा खातीर? सगळ्यात मोठें स्वप्न म्हणल्यार रायगडार छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी आसा आनी अशें म्हणटात की थंयसर ते खरेंच अजून आसात म्हणून. सो म्हाजें स्वप्न आसा की एक 100 ढोल आमी रायगडार वाजोवन वादन करपाचें म्हणून. नायस. सो आमच्या बरोबर मल्टी टॅलेंटेड असे आमचे आयचे सोयरे आसा आनी आमची कार्यक्रम आमकां रोखडेच सोंपोवपाक जाय. पण ताज्या पयलीं पद्मजाचो परफॉर्मन्स आमकां पळोवपाक मेळटलोच, पण कार्यक्रम सोंपोवच्या पयलीं आजचो भाग सोंपोवच्या पयलीं पद्मजाचे कितल्योश्योच बायल्यो आसा जेंच्या खातीर तूं एक इन्स्पिरेशन आसा, तांकां तूं कितें संदेश दितलें? तांकां हांव इतकेच संदेश दितले की पळय, फॅमिली आनी घरांतले सगळ्यो गोश्टी जावं आमची फॅमिली सांबाळप हे सगळ्याच बायलांक करचेच पडटा आनी आसताच. त्याच्या पेक्षा तुम्ही कितें तरी तुमची आयडेंटिटी स्वताची प्रूव करपाक जाय आनी हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आजकाल. जरी आमी म्हणलें की हे आतां बायलां खूब फुडें सरल्या आनी अशें तशें न्ही, पण स्टील मेल डॉमिनेटींग जो आमी एटमॉस्फियर म्हणटा तो सगळे कडेन आसा आनी आसताच. जरी कोण डायरेक्ट डॉमिनेट करना तरी इनडायरेक्टली करतातच. तें हांवें तरी फेस केलां. सो ते सगळे सायडीक दवरून जर तुमच्यान कितें टॅलंट आसा जावं तुमकां कितें करपाक जाय तें फुडें सरून करचेंच पडटलें आनी तुमकां तुमचें नांव करचें पडटलें. त्या शिवाय कांय पर्याय ना सद्या. पद्मजा 5 वर्सांनी स्वताक खंय पळयता? 5 वर्सांनी इंडिये भायर खंय तरी वचून परफॉर्मन्स करप आनी मेन म्हणल्यार इंडियेच्या प्रत्येक स्टेटीक म्हाका दाखोवपाक जाय की गोंयान अशें एक पथक आसा. फोंड्या जेन्ना आमी चालू केलें तेन्ना आमचो मेन सपोर्ट आमकां मेळ्ळो म्हणटा तो आमचे विक्रम कारापुरकार सर, महामाया ग्रुपाचे शिरोडेचे, आनी कोल्हापूरच्या पथकाचे महालक्ष्मी पथकाचे हेड प्रशांत नागवेकर, तशेंच स्वास्तीक पथक मुंबई तांच्यांनी येवन आमची पयली कार्यशाळा हांगासर जेन्ना फोंड्या स्टार्ट केलें तेन्ना घेतली. तांचो सपोर्ट मेळ्ळो आमकां खूब. आनी तेज्या नंतर मोरया आमी ढोल ताशाचे आनी हे सगळीं पथकां येवन आमचे हांगा कार्यशाळा चालू आसता. जी नवी नवी भुरगीं येतात ती शिव जयंती पयलीं तांकां सगळें सेट बसोवप, नवीन सगळें शिकोवप, हे सगळें करतात. पद्मजान आमच्या सगळ्यां खातीर खूब बरो संदेश दिला की तुमकां स्वताक प्रूव करपाकूच जाय आनी कितें तरी वेगळें आनी आपलें अस्तित्व हे करपाकूच जाय, त्या शिवाय तुमकां पर्याय ना. सो ताजो हो संदेश घेवन आमी कार्यक्रमाची सांगता करताच, पण ताच्या पयलीं ताजो परफॉर्मन्स हो आमकां सगळ्यांक पळोवंकूच जाय अशें दिसलें आसतलें. तर पद्मजा सगळ्यां खातीर एक ल्हानसो परफॉर्मन्स तुजो पळोवपाक जाय. तुजे व्हिडियोज आमी आसात पळयतलीच आमी, पण एक्चुअल अशें लायव्ह समोर तुजो असो परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळप म्हणल्यार एक्चुअली आमचेंच नशीब अशें म्हणपाचें. पद्मजाचो हो परफॉर्मन्स पळोवन म्हाका दिसता सगळ्यांच्याच आंगाचेर कांटे उबे रावले आसतले. पद्मजा खरेंच तुका हे वाजयतना आसतना पळयतना कशें दिसतालें की बायल आसपाक कितले अभिमानाची गजाल अशी दिसताली. तुका ह्या रुपान पळोवन म्हाका स्वताक अभिमान दिसपाक लागलो. म्हाका दिसता खुबश्यो बायल्यो आसतल्यो ह्यो तुजे कडल्यान इन्स्पायर्ड जातल्यो. तूं आमच्या कार्यक्रमान इतले बिजी आसतना आयले आनी वेळ दिलो आमच्या खातीर, ताका लागून खरेंच तुका मना काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुज्या फुडारा खातीर तुका खरेंच मना पासून ऑल द बेस्ट. थँक्यू.
आमच्या अस्मितायेच्या आयच्या भागान आमच्या बरोबर आशिल्ले पद्मजा प्रभू जे म्हणटा हम किसी से कम नाही आणि खरेंच त्याने अशें प्रूव करून दाखयला आणि सगळ्या बायलांक खातीर ते एक देख आसा. फुडल्या भागान मेळुया अशाच एका वस्तुरेक. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं. प्रेस जो आसा तेजे भितर आयज गोमंतक टीव्ही चॅनलान सुरवात केल्ली आसा आनी एक बरी गजाल आसा. गोमंतक म्हणटा तो शब्द गोंयच्या सगळ्या राजकीय आनी इतिहासीक सगळ्याच गजाली कडेन जोडिल्लो अशा पद्दतीचो हो शब्द आसा आनी तातूंत परत ताका इलेक्ट्रॉनीक माध्यम जोडिल्ल्या कारणान म्हाका अशें दिसता की गोंयची संस्कृती आसा, गोंयचे आचार विचार, गोंयचे कल्चर हे सगळ्या लोकां मुखार बरे पद्दतीन मांडपाचें आनी नवे जनरेशना कडेन पावोवपाचें काम गोमंतक ह्या निमतान करपाक शकतलो. आनीक निश्चितपणान विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन गोमंतक हो सामान्य मनशाचो गोंयकाराचो आवाज म्हणून आयज पर्यंत उबो रावल्लो आसा, तशाच पद्दतीन ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हो आवाज जो आसा तो गोंयच्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान जातलो हो विश्वास म्हाका आसा. आनीक एक बरी गजाल खरें म्हणजे ही गोंयच्या एकूण सगळ्या राजकीय सांस्कृतीक इतिहासीक मळाचेर घडिल्ली आसा. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन गोमंतक ह्या नवीन चॅनलाक मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता आनी यश हांव येता. जशें हांवें म्हटलें की गोमंतक हो पेपरूच असो आसा की जेन्ना पेपर व्हडले व्हडले संपादक सुद्दां जावन गेले. माधव गडकरी आसतले, नारायण आठवले आसतले, तेजे उपरांत ही परंपरा फुडें चालू उरली. आयज राजू नायक जो संपादक आसा आनी गोमंतकान सदांच सामान्य मनशाचो आवाज जो आसा, सामान्य मनशाची व्यथा जी आसा ही आपल्या गोमंतकाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मुखार मांडल्या. आनीक तो एक सामान्य मनशाचो आवाज जावन गेल्लो आसा. म्हाका दिसता की गोमंतक आयज 60 वर्सांचो जरी जालो जाल्यार सुद्दां जी एक सामान्य गोंयकाराचो मनीस, सामान्य गोंयकाराचो पेपर, सामान्य गोंयकाराचो आवाज अशा पद्दतीन जे काम करीत आयिल्लो आसा. म्हाका दिसता की त्याच पद्दतीन गोमंतक जो आसा हो अशा पद्दतीन वाटचाली तेजी करतली. गोमंतक चॅनला कडच्यान हांव चड अपेक्षा म्हटल्यार विचार प्रवर्तक अश्यो ज्यो मालिका म्हणजे हे आसतात ते सामाजीक वा सांस्कृतीक वा राजकीय हे जावपाक जाय आनी तितूंतल्यान बरे बरे जे विचारवंत गोंयान आसात जे सहसा दिसनात बाकीच्या व्यासपीठांचेर, तांकांय आयडेंटिफाय करून तांकां आपोवपा जाय, तरणाट्यांक आपोवपा जाय आनी अशें करून सगळ्यांकूच एक बरें व्यासपीठ आनी एक क्वॉलिटी अशी एक चॅनल म्हाका दिसता गोमंतक जावपा जाय. कित्याक थोडे फक्त न्यूज दितात, कांयच हें नासता, एनालिसीस नासता. सो बरो एनालिसीस जावपा जाय. त्याच बरोबर बरे मनीस ह्या टीव्हीचेर ह्या चॅनलाचेर येवपा जाय आनी लोकां मुखार त्या क्षेत्रांतले तज्ञ दिसपा जाय. स्पेशली सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, IT, एनवायरमेंट ह्या विशयाचेरूय म्हाका दिसता बऱ्यो चर्चा जावपाक राजकीय न्हू. टीव्हीन खूप वेगवेगळ्या हातूंतल्यान काम चल्लां. फक्त म्हाका दिसता की गोमंतक टीव्ही जी आसा ही गोमंतक टीव्ही न्यूजा पुरतीच मर्यादीत न करता आतां ह्या टीव्हीनी आमकां एक अशें पूर्ण कोंकणी चॅनल जाय, ते मागीर खंयच्याय भाशेन आसूं अशें चॅनल जाय ज्या चॅनलांतल्यान सर्वसामान्य मनशाक मनोरंजनात्मकय तांची भूक भागतली आनी बातम्यो दिवं. कारण बातम्यो सगळ्योच दिता. तुमचे चॅनल जे आसा ते फक्त बातम्या पुरतेच मर्यादीत आसचे न्ही. त्या चॅनलांतल्यान बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ज्यो सर्वसामान्य मनशाक जाका बातमेची गरजूच अशे कांय मनीस आसा गोंयांत जांकां अशें दिसता की आपल्या वेगवेगळ्या भागांत जे कांय लोककलाकार आसात त्या लोककलाकारांक तुमी हाडपा जाय. तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटान अश्यो कांय केसीस जाल्या, ह्यो पुलीस डिपार्टमेंटान ज्यो केसीस लोकां मेरेन पावपाचे ताचें इन्वेस्टिगेशन आसा, ती इन्वेस्टिगेशन वेगळ्या बऱ्या तरेन सोडयल्ल्यो केसी आसा त्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर वेगवेगळे अशे कार्यक्रम